पयले वाचपान आमकां अशें सांगलां, भावार्था उद्देशी आमची काळजां नितोळ निर्मळ जातात. हें कशें? खूब वस्तू आमकां समजनात वो दिसनात. एक म्हणजे जेजू. तो दीस म्हाका कोण म्हणटालो, वय पूण तो दिसना न्हय, तो लागीं ना न्हय. हांवें म्हणलें तो लागींच आसा आनी ताका आमच्यान अणभवूंक जाता. तो आमचे कडेन उलयता, पूण आमचें ट्युनींग ताचे बरोबर जावंक जाय. आनी एक फावटी ट्युनींग जालें की ना, मागीर तो सगळ्या जाग्यांचेर आसा म्हणून आमकां कळोंक लागता. एक फावटी एक धाकटुलें भुरगें 13 वर्सांचें, ताणें एक चीट बरयली जेजूक, हांव तुजो मोग करता. आनी बरें एक लिफाफे हाडले, म्हणजे एनवेलप, आनी बरें कागदाचेर तें बरोवन ताणें तें पोस्ट केलें. आनी देव जेजू ताका रिस्पॉन्स दितलो म्हणून तिची खात्री आसलेली. आनी ती रावताली रिस्पॉन्साक. येना म्हणून मातशी खंती बरीच जाली. आनी एक जाणटेलो पाद्री आसलेलो ताचेशी वचून तिणें कुमसारान ताचे कडेन सांगलें, हांवें एक व्हडलें पातक केलां जाल्यार नको हांव, पूण हांवें ही चीट देवाक बरयल्ली. वय म्हण लागलो, कितें बरयलें? हांव तुजो मोग करता. आनी बंद केलें आनी धाडलें. आनी एड्रेस कितें? एड्रेस तें मातशें चिंतूंक पडलें आनी मातशें लजेलें. आनी ताणें सांगलें AG म्हणून. AG वय म्हणजे कितें? ऑलमायटी गॉड. म्हण लागलो पाद्री. तो पाद्री म्हण लागलो बरें. आनी तिणें ताका विचारलें, रिस्पॉन्स तो दितलो? वय म्हण लागलो. खरेपणी तो दितलोच तुका. रावता रावता एक सुमान जालें. पाद्रीशी वचून विचारलें, येवंक ना रिस्पॉन्स. ना ना म्हण लागलो, येतलें येतलें. एक म्हयनो जालो, 2 म्हयने जाले, 6 म्हयने जाले, रिस्पॉन्स येवंक ना. तें चड खंती बरीच जालें. वो पाद्री कितें सांगता म्हणून कळना म्हणून. आनी एक दीस बेजार जावन तें एका शेतांत गेले आनी थंयसर पडले त्या तोंडांत. आनी आत सगळे पसरले आनी मळबाक दोळे लावन ती थंयसर आसलेली. आनी तिका असो आवाज येवंक लागलो, हांवूय तुजो मोग करता. ती मातशी थटकली. ती नकळो जाली कितें जाता पळय तें. उठली आनी पळोवंक लागली. पळोवंक गेल्यार सगळ्या सुवातेचेर तिका वाऱ्याचो आवाज, मागीर झाडांच्या खोलयांचो आवाज, उदक व्हांवता तो आवाज, वयर मळबाचेर बरयल्लें आसा हांवूय तुजो मोग करता, हें तिका सगळो दिसोंक लागलें. आनी ती इतली मुरगोटली, खरीच ती म्हणूंक लागली, देव म्हजे कडेन उलयता. हांवें एके वतीन ताका रिस्पॉन्स दिवपाक केल्लें, पूण ताणें म्हाका दुसरेच भाशेन रिस्पॉन्स दिलेले आसा. म्हणटच तिणें वचोन पाद्रीक सांगलें, वय म्हाका हें देवान रिस्पॉन्स दिलेले आसा. आनी सगळे सुवातेचेर तो म्हाका म्हणटा, हांवूय तुजो मोग करता. भयणीनो भावनो, हें कशें घडलें आतां? हें भावार्थान घडलां. आमी तर हाचेर नदर मारीत, ह्या प्रसंगाचेर, ह्या अणभवाचेर आमी म्हणटाले कितें हें आमकां समजोवपाक ना. पूण जो भावार्थान जियेता तांकां तो रिस्पॉन्स मेळटा. आनी ती ते भाशेन आपलें जिवीत जातात. हांगसर पळयात, ही मोटवाशीं आसात. तांकां कोणें सांगलां? देवान सांगलां. पूण आमकां खात्री आसा ती? आमी नकळो.
पूण ताच्या जिवितान आमकां कळून येता की खरेपणी देव तांचो मोग करता आनी ती देवाचो मोग. पूण आमी जी कोण काजारी आसा तांकांय तेच भाशेन हो पार्टनर कोणें दिलेलो आसा? देवानूच. आनी तांचे उद्देशी देव आमकां अणभवूंक मेळटा. हें सगळें देवान केल्लें आसा. तर पयले वाचपान आमकां सांगलां भावार्थान आमचें जिवीत, आमचें काळीज नितळ जायत वेतलें आनी देवाक आमी सगळे सुवातेचेर अणभवतल्या. आनी हें कशें घडटा? ताचे कृपेक लागून, कित्याक तो आमचे बरोबर सदांच आसा. आनी हे पर्यंत तर आमी जियेत. पयले दुसऱ्या वाचपान सांगलां ते प्रमाणे ताणेन ह्यो आमकां वस्तू कळयलेल्यो आसा आनी ताका लागून आमी आनंदांत आमचें जिवीत सादतल्या म्हणून जेजून आमकां कळीत केल्लें आसा. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवा कडेन मागया. हे भाशेन कितलेचशे जाण आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारीत गेले. एकलो इग्नेशियस ऑफ लाकोनी म्हणून आसलेलो इटालियाचो. 1701 वर्सा ताचो जल्म जालो आनी 80 वर्सांचो तो मेलो. तो गरीब घराण्यांतलो आसलेलो. दुसरो 7 भावंडांचो. आनी ल्हान आसतना ताका दुयेंस जालें. तेन्ना ताणें अशें येवजिलें की हांव म्हजें जिवीत सगळें फ्रांसिस्काना बरोबर सादतलो. बरें जाल्या उपरांत पायन ताका सांगलें, बाबा घराच राव, आमकां हांगसर तुजी मदत जाय आमकां. आनी तो मागीर तें म्हणून हितून बाजूक दवरलें. दुसरे फावटी परतून सीख जालो. कसो सीख जालो? घोड्यार बसोन तो शेतान वेतालो. घोड्यान ताका सकयल उडयलो, पांय मोडले आनी ते भशेन तो सीख जालो. पूण बरो जाल्या उपरांत ताका अशें कळोन आयलें की देव म्हाका परतून आपयता, बरो केलेलो आसा. आतां हें सगळें भावार्थान घडलें न्ही. आनी ताणें आपलें जिवीत हे भाशेन कापुचीन फ्रांसिस्काना बरोबर सारूंक ताणें प्रवेश घेतलो. पूण इतलो खालती आसलेलो, गरिबांचो तो इतलो मोग करतालो, तांकां पावतालो की ताका 40 वर्सां तांचे संस्थेन ते ताका भिकारी कसो धाडटाले हे वस्तू हाडपाक. आनी ताणें तें काम एकदम नम्रतायेन केलें. आनी मागीर मेल्या उपरांत ताका सर्गीचें सूख मेळ्ळें. म्हणत पळयात, सादें काम पूण जें काम ताणें भावार्थान केलें आनी नम्रतायेन आपलें जिवीत सारलें. आमी खूब जाणां तेच भाशेन आमचें जिवीत सारता. तर तुमी भियो नाकात. आनंदान ताचे आमी जिवया, ताका अणभवून ताचो अणभव दुसऱ्यांकूय आमी दिवया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वणटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचें सगळें कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. ताका आमी हाजीर जावन सगळें आमचे भितर आसतलें बरें वायट पोजडें कितेंय जावं सगळें ताचें सगळें सुस्कारांतल्यान ताच्या नांवांतल्यान भायर काडया. ताचें धरून तो आमकां ह्याच भावार्थान नितळकाय दितलो. ताच्या पवित्रपणान तो आमकां अदीक एकवटान सारूंक मदत करतलो, कृपा दितलो. आनी ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारलें म्हणटच शांतीन स्वर्गांत तशें संवसारांत आमी जिवंक लागतले.